रात्री 10 वाजता तुम्ही पळयलात की BJPच्या सरकारान कशा पद्दतीन गोंय चलयलां. आज BJPक सड्डूस जाली ती काँग्रेस आशिल्ली. काही कारणांतून काँग्रेसीन मातशी फाटी पडले खरें, पण आता परत एकदा आमी सगळे रिवायव करून ती काँग्रेसीक फुडें हाडटले कळ्ळें तुका. आनी आयज जे पोजिशन आसा म्हणजे काँग्रेसची पार्टी सगळी गेल्ले कडेन आसा. हांव अशें म्हणूं शकता स्क्रॅप सगळे गेल्ले कडेन आसा. फक्त दिगंबर कामत एकटेच रावले आनी त्याची लिडरशीप अंडर जितले पळय आतां कॅन्डिडेट जातले तातूंतले आमी फूल फ्रेश नवी काँग्रेस गव्हर्मेंट आमी हांगा गोंयांत हाडटले इतलें हांव क्लियर सांगूं शकता तुमकां. आनी काँग्रेस पार्टी जी आसा जी म्हणजे हिंदुस्तान जेन्ना आमगे लिबरेशन जाल्लें तेन्नाच्यान ह्या देशा खातीर आनी ह्या गोंयच्या खातीर भरपूर कॉन्ट्रिब्युशन काँग्रेसचें आसा. ज्या पद्दतीन BJP आतां चलोवपाक सोदता किंवा जी पद्दतीन दादागिरी चल्ले कडेन जे पद्दतीन तेंगे सगळे हवामान चल्ले कडेन आसा तेंगे दिसता आमीच सगळें करूं शकतात आनी कोण करूं शकता ही फट गजाल आसा. लोकांनी एकदां जागे जावचें आनी परत आमची सरकार काँग्रेसीन जिखून हाडचें. इनके हमारे पार्टी को ज्वाइन होने के बाद हमारा वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ज़रूर 100% कांग्रेस का जीत अभी डिक्लेयर कर सकते हैं कि कांग्रेस जीत रहा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में और पूरा उधर उस ताल्लुक में और आजू बाजू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अच्छा माहौल बनेगा. और जैसे अभी प्रसाद जी ने बोल रहे थे मैं कुछ समझ सकता था उनके बाद में कि कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पर आना वो इम्पोर्टेंट है. गोवा रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, गोवा रिक्वायर्स स्टेबल गवर्नमेंट और ये डिफेक्शंस और हॉर्स ट्रेडिंग वो सब बंद होना चाहिए. एक नया राजनीति गोवा के अंदर शुरू होना है. तो इसीलिए वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिला सकते हैं और स्ट्रेंथन हो रहे हैं हम. कांग्रेस पार्टी इज मार्चिंग अहेड. देयर इज मोर स्ट्रेंथ दैट इज बीइंग एडेड एवरी डे and I am very confident that we will reach the number, we will get our absolute majority and will give a good government to Goa. So once again, on behalf of Srimati Sonia Gandhi ji, on behalf of Sri Rahul Gandhi ji, on behalf of all the Congress leaders,